राज्यांत दर वर्साक सनबर्न महोत्सव दबाज्यान जाता। ह्या महोत्सवाचो आनंद लुटपाक देशी तशेंच विदेशी पर्यटक गोंयांत येता। दर वर्सा 3 दिसांचो हो महोत्सव जाता। ह्या महोत्सवांत तरणी पिळगी व्हड प्रमाणांत वांटो घेता। ह्या वर्साक हो महोत्सव 28 ते 31 डिसेंबर मजगतीं जावपाचो आसा। मात ह्या फावट 31 डिसेंबर मेरेन हो महोत्सव चलतलो। गोंय हें पर्यटन स्थळ जाल्ल्यान ह्या टायमार म्हळ्यार वर्स सोंपत्यार 31 डिसेंबराक राज्यांत पर्यटकांची हिसपा भायर गर्दी आसता। सद्याक सनबर्न नासतना आनी फक्त डिसेंबर म्हयनो सुरू जाता थंयच आसा। गोंयांत खूब गर्दी आसा, येरादारींची गर्दी जावपाक लागल्या। पर्वरी मुखेल रस्तो चौगम रोडार ट्राफिक जाम आसता आनी गाडयांक यो वच करपाक त्रास जाता। मागीर 31 डिसेंबराक येरादारी बाबतींत कशें चित्र आसतलें हाचो अदमास लावं येता। हो जालो एक विशय। दुसरें म्हळ्यार गोंय पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान हांगा बारीक मोठे हॉटेलवाले, रेस्टॉरंटवाले क्लब पार्ट्यो आयोजीत करता। वर्साचो एक दीस तांकां बरो धंदो करूंक मेळटलो हें चिंतून ते पार्ट्यो आयोजीत करतात। मात अशें आसतना 31 डिसेंबराक सनबर्न दवरलें जाल्यार चडसो लोक सनबर्नाक वतलो। मागीर बारीक मोठ्या वेवसायिकांचें कितें जातलें, कसो वेवसाय जातलो हो हुस्को वेवसायिकांक पडला। धाक जरी सनबर्न सोंपता तरी मागीर लोक थंयच्यान ह्या हॉटेलांनी आयोजीत केल्ल्या पार्ट्यांक कशे पावतले। ताका लागून 31 डिसेंबर मेरेन सनबर्न दवरप ना, ताच्या पयलींच तें काबार जावपाक जाय अशें ल्हान तशेंच व्हड गोंयच्या वेवसायिकांची मागणी आसा। सरकार ह्या प्रस्नाची दखल घेवन योग्य न्याय दितले म्हूण वेपाऱ्यांक आशा आसा। दर वर्साक 3 दिसांक जावपी सनबर्न ही पार्टी ह्या वर्सा 4 दिसांक म्हूण हो बोवाळ पडला। 31 डिसेंबराक सनबर्न नाका म्हूण खुबशे थळावे विरोध करता। कारण तांचें म्हणणें आसा, जरी तरी 10 उपरांत म्युझिक बंद करपाचो कायदो आसलो तरी उसरां म्युझिक चलता। हाचो क्रिस्तांव भावांक जे मिसाक वता तांकां त्रास जावपाक शकता। 4 दिसांचो हो महोत्सव 3 दिसांचो करचो म्हूण खुबशा लोकांची मागणी आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।